येवकार हा समृता खणगावकर. सुरवेक पळायचे हेडलायन्स. गोंया खातीर रेड अलर्ट जाल्यार सोमार आनी मंगळारा ऑरेंज अलर्ट. ह्या सप्तकात पावसात आनीक उणाव जावपाची शक्यताय. हवामान खात्याचो अदमास. पर्यटक दर्यादेग वाठारात नेम पाळिनाशिल्ल्यान बुडपाच्या घडणुकांनी जायत आसा वाड. बागा आनी कोलवा दर्यांत बुडपी दोग पर्यटकांचो लायफगार्ड आनी पेट्रोलिंग स्टाफांनी वाटयलो जीव. कुट्टरीचो रस्तो अंडरग्राउंड केबलिंगाच्या कामा खातीर सोडला खणून. पावसात येरादारी करप्यांक थारला धोक्याचो. रस्तो घालात जाग्यार मागला फुरियोस जाल्ल्या थळाव्यांनी. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. दर वर्सा पावसाळ्यात काणकोण वाठारात न्हंयो भरतात. अंदू पावसान फकत 2 दीस आपली हजेरी लायली खरी, पण वाठाराक आतांच न्हंयो व्हांवपाक लागल्यो. खोतिगांव वाठारांतले गटर अजून नितळ करूंक नात. पंचायतीन ताचेर लक्ष घालचो थळाव्यांनी मागला. पळयात देविदास गांवकाराचो रिपोर्ट. सध्या आता गेले 2-3 दिसांनी जो गोंयाक जोरान पावस सुरू जाला, तातूंतलो पावस जर आमी कॅल्क्युलेशन केलें जाल्यार सगळ्यांत चड पावस हो काणकोण तालुक्यात पडला. आणि दर वर्सा काणकोण तालुक्यात एक 7-8 दीस पावस पडल्या उपरांतूच जे डोंगरा वयल्यान व्हांवपी न्हंयो किंवा धाकटे जे व्हळ आसा ते व्हांवपाक सुरू जाताले. पूण ह्या वर्साक जवळ जवळ 2 ते 3 दिसूच पावस पडल्या उपरांत ह्या सगळ्या न्हंयेक, खास करून जे तळपण जी मेन न्हंय आसा, ह्या न्हंयचे गांवडोंगरी खोतिगांव वाठारांतल्यान जे वेगवेगळे फाटे व्हांवता, ते फाटे आतां अशा पद्दतीन भरमसाट उदक येवपाक लागला. त्याच बरोबर जे गांवडोंगरी आनी खोतिगांव वाठारांतले लोक आसात, कुमेरी कल्टिवेशन म्हणा किंवा जे फार्मिंग ह्या कामा खातीर तांच्यांनी आतां एक्टिवली सुरवात केल्लेली आसा. आणि तिसरी गजाल म्हळ्यार जेन्ना जेन्ना पावस पडटा तेद्या वेळाचेर पावसाचें उदक आनी कांय गांवांनी वेगवेगळ्या कडेन वाड्यांनी सुद्दां झरे फुट्टा. आणि अशा वेळाचेर ह्या भागांतली जी गटारां आसात ती गटारी निवळ करप ही सामकी गरजेची. पूण दुर्दैव अशें खोतिगांव पंचायतीन ह्या वर्साक जे स्पेशली रेनी किंवा मान्सून जे वेळाचेर ज्यो कांय गजाली जाग्यार घालपाक जाय आशिल्ल्यो, स्पेशली गटाराच्यो, त्यो आजुनूय जाग्यार पडल्यो ना. ताका लागून बरेचशे कडेन उदक जें आसा रस्त्यांनी येवपाक लागल्या. कांय कडेन पंचायतीन कामां केल्लीं आसा किंवा एनआरजीच्या अंतर्गत कामां केल्लीं आसा, पूण त्या वेळाचेर रेन वॉटर किंवा वेस्ट वॉटर आसा ताचे खातीर प्रोविजन नाशिल्ल्यान ते पावस पडले की सगळें उदक रस्त्यार येवपाक लागला. ह्या गजाली कडेन खोतिगांव पंचायतीन गांभीर्यान लक्ष दिवचें अशें थळाव्याची मागणी आसा. काणकोणा 7-8 दिसांच्या पावसान न्हंयो व्हांवपाक लागताल्यो. वाठारांत उदक भरतालें. पूण अंदू पावसान काणकोणा चड हजेरी लायल्या अशें दिसता. 2 दीस पावस पडलो आनी न्हंयांक उदक येयलें. तेच बरोबर रस्त्यार लेगीत उदक भरला खंय. प्री मॉन्सून काम सारकें केलें ना देखून अशी गत जाल्ल्याचें थळावो कल्पेश गांवकारान सांगलें. हाका लागून पंचायतीन हाचेर खरसणेन लक्ष घालचें अशेंय कल्पेश मागता. खोतिगांव सध्या पयलीं कितें जालो, 8 दीस बारीक पावस पडटालो आनी न्हंय लागनासलेल्यो बेगीन. पूण ह्या 2 दिसांत भरपूर पावस पडलो आनी न्हंयच्यो सगळ्यो आसा पळय त्यो व्हांवून सकयल गेलेल्यो आसा. आनी मेन म्हळ्यार ते अजून पर्यंत जो पावस जितलो पडलेलो आहा, रोड सायड गटार जे अजून निवळ केले ना, ती म्हाका दिसल्यार पंचायतीन बेगीच्या बेगीन निवळ करची. कारण खोतिगांव जो आहा पळय तो लोक कुसक्या वॉटरफॉलार येता, तो एडा सायड वयता आसतना जी बारीक झाडां येयल्लीं आहा ती सुद्दां अजून निवळ केली ना. जर निवळ केली ना जाल्यार फाल्यां लोकांकूच ह्यो त्रास जातलो. आणि शेताच्या कामाची एक्टिविटी कितें हालचाली बी सुरू जाला किंवा उशेलाचे बीन? आतां शेताचे न्हंय उदक येयलें म्हणटकीर खोतिगांव चडांत चड लोकांनी शेताची कामां स्टार्ट जातात पावस पडलो की. कारण लोकांक न्हंयचेच उदक येवन शेत रोवचें पडटा. आणि कितें एग्रिकल्चराची कामां बी सुरू जाला नेटान? आनी एग्रिकल्चर म्हणजे लोकांले कितें चिरके किंवा आळू तशें लावपाचें काम स्टार्ट जालां. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत बुडून मरपाच्यो घडणुको वाडत आसात. जायते कडेन पर्यटकांची घाळपणां आनी नियम पाळिनासतना वावुरतना दिश्टी पडटात. देखीक बागा आनी कोलवा दर्यार अशीच घडणूक उक्ताडार आयली. लायफगार्ड आनी पेट्रोलिंग स्टाफांनी आपली शिटूकसाण दाखयत तांचो जीव वाटायलो. पळयात पुराय बातमी. कोलवा बिचाचेर 24 वर्सां पिरायेचे नॅन्सी वर्मा हे पर्यटक दर्यांत बुडटाना दिश्टी पडले. थंय तैनात आशिल्ले लायफगार्ड किशन नायक आनी समीर वेळीप हांनी ताकतिकेन तिका वाटायलो.
बागा दर्यार 24 वर्सां पिरायेचो सिद्धार्थ कामाडोली हो पर्यटक दर्यार बुडटाना दिश्टी पडलो. लायफगार्ड सूरज निभालकर आणि सिद्धेश भोसले हांच्यांनी ताचो जीव वाटायलो. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. राज्यात रस्त्यांची जाल्ली चाळण आता नविदाद उरली ना. पावसाक लागून रस्त्यार चिखल जाला. येरादारी करप्यांक भोव त्रास सोंसचो पडटा. अपघातात लेगीत भर जावपाचो भंय आसा. कुट्टरी हाचीच देख पळोवपाक मेळ्ळी. पळयात. कुडतरच्या माडेल हायस्कुला लागसर रस्त्याचो सत्यानाश जाल्लो पळोवपाक मेळ्ळो. नागरिकांनी रस्त्याच्या प्रश्नाचेर भर दिलो. पावस सुरू जातकच खणून दवरिल्ले रस्ते दुरुस्त करपाक जाय. ह्या समस्येक लागून थळाव्यांक अडचणींक तोंड दिवचें पडटा. देखून बेगोबेग रस्तो दुरुस्ती करपाची मागणी नेट धरता. पळयात. इतलो टाइम आसलो आज आमगेलो मॉन्सून इज ऑलरेडी सेट इन कैन से ऑलमोस्ट सेट इन गोवा आनी हे आता हे टायमार बेगीन सोलीन करून लोक ट्रॅफिक पळयता तांकां एक बरी कसलो मिशॅप जायना सो रावपाक तेणें तें करपा जाय आसलें बट कांयच तेजेर केलें ना उपाय ना सो एटलीस्ट थ्रू योर मिडियम आय वॉन्ट टू रिक्वेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेणी हे हेपाजड पण काम केलां कॉन्ट्रॅक्टर देखून ते सारके केसो कॉन्ट्रॅक्टर ते हांव जाणा हांवें तेका 2 फावटी डिपार्टमेंटा फोटो बी काडून धाडले भुरग्यांक बायलांक तेणी काम केलें धाकटे भुरग्यांक सो अगेन एंड अगेन दे डू दीस कायंड ऑफ मेस आणि फायनली वेन दीस रोड इज गोइंग टू बी डन प्रॉपरली. This is Gogol where I am staying. The whole area is dug up. It's right in the middle of the monsoon or at the onset of monsoon. The roads have been dug up and they have been left just like that. We got to know it is for the gas pipeline and they have laid this pipeline all over Gogol. At least, I mean, I don't know about the rest of the Madgaon area, but Gogol where I am staying, I am commuting every day. I am coming, like going out of my house. It has become a pain. With this road, driving is a nightmare. Walking is a problem. I have to go to drop my son to school. The area near his school is dug up. I don't know, like, what is the idea behind troubling all the people staying here with this doing right in the middle of the onset of monsoon. So what is your request? Request is, we are tax-paying citizens. You give us all, tax-wise we are given, like, this is our bracket, you pay this. If we don't pay taxes, we are penalized. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळार इंदोरांतल्यान इंडिगोच्या विमानान तिरुवनंतपुरमाक वचपी एअर इंडिया विमानांक टक्कर जावपाक संकुचितपणान टाळ्ळी. इंडिगो विमान धावपट्टी 27 देंवता आसतना त्याच धावपट्टे वयल्यान एअर इंडिया विमान उडान करतानाची ही घडणूक घडली. प्रत्यक्षदर्शी आणि काळजाक धपको दिवपी खीण आशिल्ले. या व्हायरल व्हिडिओच्या घडणुकेची नागरी विमान महासंचालनालयान चौकशी सुरू केल्या. इंडिगो आणि एअर इंडिया ह्या दोनूय कंपनींनी हे घडणुके वेळार मुंबई हवाई येरादारी नियंत्रणाच्या सुचोवण्याप्रमाण आपापल्यो जापसालदारकी पायलटांनी पाळे अशें पुष्टी केला. पूण ATCन वापरिल्ल्या सुरक्षा प्रोटोकॉल आणि संवाद प्रक्रियाविशीं प्रश्न उपरासतात. खबरदारीचो उपाय म्हणून DGCAच्या चौकशेचो निकाल येमेरेन संबंधित ATC अधिकाऱ्यांक निलंबित केला. या तपासणेत उड्डाणां विमानांमदी वेगळेपणाचे अंतर आणि मानक संचालन प्रक्रियांचे कसलेही संभाव्य उल्लंघन तपासतले.
मुंबई सारख्या चड येरादारी आशिल्ल्या विमानतळाक अनुकूल दृश्यताय आनी वाऱ्याचो नमुनो अशा कांय परिस्थितीत विमान वेगळे करपाचे अंतर उणें करपाक मेळटा, पूण फकत व्हायरल व्हिडिओचेर आधारीत निष्कर्षाचेर वचचे न्हय अशी शिटकावणी विमान तज्ञान दिल्या. पळोवया व्हायरल व्हिडिओ. गोवा 365 खातीर मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दादोस बॉयजांनी आल्फा बॉयजाचे जैत मेळयले. 1-0 अशे गोल फरकांनी ही मॅच सोंपली. एसएजी खेळामळार जाल्ले इंटर वॉर्ड सर्तीच्या रोमांचक क्लायमॅक्सान दादोस बॉयज जैतिवंत जालो. दादोस बॉयजांनी आल्फा बॉयजाचेर 1-0 अशा फरकान जैत मेळयले. अबुजा बॉयज पंगडान ही सर्त घडोवन हाडिल्ली. गोवा 365 खातीर संदीप तुळेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. नैऋत्य पावसाळ्यान बरीच प्रगती केली. महाराष्ट्रा सयत साबार वाठारांनी घोग्यांनी पावस पडलो. गोंया खातीर रेड अलर्ट दिला, जाल्यार सोमार आनी मंगळारा खातीर ऑरेंज अलर्टाचेर ह्या सप्तकात पावस आनीक उणो जावपाची शक्यताय आसा, हवामान खात्यान सांगला. नैऋत्य मॉन्सून आनीक फुडें सरलो. आता मध्य अरबी दर्याचो उरिल्लो भाग आनी उत्तर अरबी दर्याचो कांय वाठार आस्पावता. मॉन्सूनाची उत्तर मर्यादा आता ठाणे, अहमदानगर, बीड, निजामाबाद सयत जायत्या सुवातांनी पातळ्ळ्या, जाका लागून ह्या वाठारांनी व्हड प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय आसा. फाटल्या 24 वरांत गोंयचेर पावसाळो खासा सक्रिय जाला. साबार सुवातांनी पावस पडलो. सगळ्यांत चड पावस मडगांव, काणकोणा, केप्यां, सांग्या ह्या वाठारांनी पडलो आनी ताका लागून वाठारांनी उदक भरले. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 29 ते 24 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. 10 आनी 11 तारखेक ऑरेंज अलर्ट. नैऋत्य पावसाळो पावलो महाराष्ट्रांत. येवपी सप्तकांत पावसाची गती उणी जावपाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 29 आनी 24 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 ह्याच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.